good evening and welcome back to my channel. So friends, आयज न्हू 27th of December. ओके आणि आयज ब्लॉग हो काय आसो ना, कारण तुमकां लास्ट ब्लॉगान सांगलेले पळय की हांव एक सेपरेटसो व्हिडिओ करतले घरा कडेन आमचे कितें कितें डेकोरेशन केलां आनी कितें अपग्रेड केलां बीन ताच्या वयर. ओके सो फायनली तो दीस आयलो. ओके आनी व्हिडिओज म्हणटा हांवें शूट करून दवरलेले ऑन 24 डिसेंबर. सो ते म्हाका अपलोड एक्चुली हांव 26 अपलोड करूंक आहले, बट म्हाका 26 अपलोड करूंक मेळूंक ना बिकॉज 25 हांवें ब्लॉग घालूंक नाहलो, कित्याक 25 क्रिसमस आहलो आनी कोण पळोवचो नाहलो ब्लॉग, सो ताका लागून हांवें ब्लॉग घालूंक ना. सो एक दीस डिले जालो म्हाका. ओके सो एनीवेज नो प्रॉब्लम, तो व्हिडिओ आयज हांव अपलोड करतले. सो ताचे पयलीं हांवें म्हटलें एक बारीकसो लायक इंट्रो घेतले आनी तुमकां ताचे पयलीं सांगतले लायक व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं. ओके कित्याक हांवें व्हिडिओ शूटूच करून दवरलेलो, इंट्रो बी कांय घेवंक नाहलो. सो ताका लागून हांवें म्हटलें एक व्हिडिओ घेतले आनी तुमकां सांगतले लायक आयचो व्हिडिओ केजे वयर जातलो आनी कितें पळय तें. ओके आनी येस फायनली तो दीस येयलो आयज तुमचेशी तो व्हिडिओ शेअर करपाचो. लायक हांवें तुमकां सांगलेलें कितें कितें डेकोरेशन केलां, कितें अपग्रेड केलां तें शेअर करतलें म्हण. सो येस हांव तुमचे शेअर करता तें. आनी एक म्हणल्यार न्हू फ्रेंड्स, आमच्या बाबाच्या इस्कॉलान ह्या दिसांनी कॅम्प चलता. ओके सो पोर तांकां तांच्या इस्कॉलान कॅन्डल मेकींग आहलें. ओके सो म्हणजे बाबान आनी करूंक ना, बट तेंच्यांनी आनी कोण टिचर हाडलेली. सो बाबान आनी तेंच्यांनी म्हणजे ती धाकटी न्हू, सो तांकां करपाक येना, सो तेंच्यांनी बेश्टें पळयल्लें. ओके आनी तांकां जस्ट तेंच्यांनी कॅन्डल मेल्ट करता न्हू कॅन्डलाचे वॅक्स पळय ते तेंच्यांनी ताका पोर बी करपाक दिल्ले आहे. मागीर ती कॅन्डल तांकां दिला भुरग्यांक व्हरपाक. ज्या भुरग्यांनी खंयची कॅन्डल केल्ली पळय तांकां तेंच्यांनी ती एक टोकन ऑफ लव कहो व्हरपाक दिल्ली घरा कडेन. ओके सो आमच्या बाबाक मेळ्ळ्या ग्रीन कॅन्डल. ओके पळय ह्या क्यूटशा बॅगान घालून तेंच्यांनी दिल्या कॅन्डल. सो ती हांव तुमकां दाखयता. ओके सो ही पळय ती कॅन्डल आमच्या बाबान केल्या पळय, ती मोल्ड्सान केल्या तेंच्यांनी. ओके ती सो वासूय बी बरो येता सामको, सेंटेड कॅन्डल ती. सो येस बरी दिसता पळोवपाक आनी स्मेलूय तेजो बेस्ट आसा सामको, म्हाका लायक जाली. दोत्तेले हांव यूज करनासतना कित्याक हे बाबाची फर्स्ट क्रिएटिविटी स्कॉलाक घालून बाबाची कितें तरी एक फर्स्ट हें. सो ताका लागून हांव यूज करनासतना सारकी एक मेमरी कही ताची दवरतलें. आनी त्याच दिसा टिचरीन तांकां सेंटा क्लॉज करपाकूय शिकयल्लो स्कॉलात. ओके आवट ऑफ पेपर. ओके क्राफ्ट आहलें तांकां, सो दाखयता तुमकां. हांवें तो हिंगासर ताजो क्रिसमस स्टीक लावन दवरलेलो पळय. हो म्हणटा बाबान आमचें स्टीक केला तेंच्यांनी कट करून दिल्ले. ओके सो स्टिकींग बाबान म्हणजे गम बी लावन दिल्ले टिचरीन आनी स्टीक ताका करपाक लायल्ले. ओके सो हे बाबान केला. ओके उरलेले हाफ म्हणटा टिचरीन केला हे. ओके सो कित्याक म्हाका टिचरीन ताचो व्हिडिओ धाडलेलो तो स्टिकींग म्हणजे स्टीक करता बीन पळय तेन्ना. ओके सो हो एक केला ताणें आनी ती कॅन्डल. ओके आनी येस हे भाशेन तांचे कॅम्प वयता बरे भाशेन सामकें. हांवें तो बाबाचो सेंटा क्लॉज हिंगा लायला जो ताणें स्कॉलान क्राफ्ट करून हाडलेलो पळय तो. ताका हँग करपाक हांवें कांय बांदूंक ना, जस्ट हो दवरलो ताका. ओके बरें दिसता क्यूट सामको क्रिसमस टिचर. आतां तुमी फुडले क्लिप्स पळयात म्हज्या डेकोरेशनाचे आनी कशें कितें आमी केलां डेकोरेशन बी तें तुमी पळया आनी म्हाका कमेंट करून सांगा कशें तुमकां आमचें डेकोरेशन लागलें बीन पळय तें. ओके सो चलो तुमी व्हिडिओ एन्जॉय करा.